हांगा ओल्ड गोवा करोडांनी पैसे मोडले म्हणून बोवाळ चल्लेलो आनी तुमकां दिसता हो पोरूचो ऑयल पेंट जर करोड पैसे मोडला जायत जाल्यार हो ऑयल पेंट मारलेलो आज बेश्टो जर धुवन काडलेले जाल्यार काय जातले आहले पोरू केले खंय अंदू काय करूंक ना पळय सरकार झेत मारूंकूच उरले सरकार झेत मारूंक उरले पळय दोनी सायडीन न्हू दोनी सायडीन कशें हें आसा पळय खंय पेंट मारूंक ना हेंच्यांनी करोडांनी मोडलो खंय देवाक पळय देवाक सुद्दां फटयतात देवाचो पयसो खातात आनी हें पळय कशें हे जर इतले कोट्यांनी पयसो जर तुमी वापरला हे ऑयल पेंट घालूंक जाय आसलें ऑयल पेंटीचे बेश्ट धुल्यार कलर हें पळय पयल्या वर चुनो लायिल्लो आनी करोड मोडले म्हणून बिलां दाखयलीं आसतलें सरकार बटव्याचो बटवो लोकांक बसोंक दिनासलेले त्या लोकांची हालत खराब केल्ली गरीब जर कितें जोडून खाता जायत जाल्यार अंदू बसपाक दिले रे तुमकां अंदू बसपाक दिले पोरू हंगामा करताले मरे नाचताले हेवटेन तेवटेन बावडे अंदू तुमकां वाती विकूंक दिल्यो तुमकां आतां बसयल्या रावा ना भायर रावता आतां कोण ना म्हणून हेवटेन येयल्या तुम्ही गोंयकारां खंय तर तुमी गोंयकारां न्हू म्हणून धांवडोवपाचें काम चल्लां न्हू लोकांची गर्दी ना म्हणून आमी ओल्ड गोवा येयल्या सगळें वातावरण पळोवपाक इट्स व्हेरी नायस पूण फटिंगपणाचें तें चल्लां पळय तें बरें दिसना लोक फोटो सेशन बिशन करूंक लागले इतले सुंदर हांगा दवरूंक जाय खरें म्हटलें जाल्यार पण हांगा तसले दवरिना करोडांनी पयसो मोडला म्हणून पोरू सगळो शो मारलेलो खंय हा जेन्नाच्यान सरकारान हे हातीन घेतला करोड हांगा मोडपाचें ठरयलां हें पळया हे हांगासर अशें सगळें घाण पेंटींग काय ना कळ्ळें न्हू नाजाल्यार हांगा फादर बिदर जेन्ना आसताले फादराच्या हातीन जेन्ना आसताले हे सगळें चकाचक जाताले आतां हे सरकार की दुनिया ओल्ड गोवाचो व्हिडिओ आनी ह्या व्हिडिओन तुमी पळयल्या सी सरकारान लास्ट टायमार सांगलेले आमी 300 करोड रुपया ओल्ड गोवाच्या गोंयच्या साहेबाक भायर दवरता हेका लागून आमी मोडटा म्हणून पण आतांची परिस्थिती तुमी पळयल्या तो पेंट आसा तो सगळो काबार थंयसर पेंट गेल्लो आसा तेका सफाई ना काय ना पोरू जर हेंच्यांनी 300 करोड जर मोडलेले जाल्यार तेका ऑयल पेंट मारपाची गरज नासलेली बेश्टी अशी उदक मारली की चिखल वयता तें तेंच्यांनी करूंक ना पण झेत मारले पोरू की 300 करोड आमी मोडटा म्हणून हें आतां फादरान कितें आसा कितें दवरला पळय गडबडीन म्हणून कितें करूंक नासतना सरकार जर थंय हात घालता जें काम करपाक सरकार हात घालता फादर कित्याक करतलो फादरान करपाक जायना कित्याक सरकारान खरें म्हणून जाल्यार थंयसर सगळी आपली आपणेन करता म्हटलेलें सेंट्रला कडसून पयशे मागले म्हटलेले तेज्या पयलींचो सेंट्रला कडसून पयशे मागिल्ले तेजो हिशोब दिवंक ना आनी हे पयशाचो कितें जाला म्हणून खबर ना पळयलें तुमी लास्ट टायमार ती वाती विकता तांकां ते भोंवपाक दिनासलेले तांकां कांयच करूंक दिनासलेले आज तांकां परत दिवपाक लागले बरी गजाल आसा
हरशीं लोकांक हायकोर्टाचे आनी सुप्रीम कोर्टाचे सगळे बेश्टयतात आनी लोकांक अशें करून त्रास करता. गरिबांक, श्रीमंतांक तुमकां पळयलें अडपडे कितें चल्लां तें. आनी हे लोकांचे खरें म्हणून जाल्यार चर्ची कडेन सादो तेंच्यांनी पेंट सुद्दां मारूंक ना. आनी तो 300 करोड मोडला म्हणटा पळय न्हू, तो असलो डुप्लिकेट पेंट मारला. आनी ताका लागून एका वर्सा भितर तांकां येयली शेळ. जर तो बरो पेंट आसतलो, 300 करोड तुमी एका चर्ची देवळाक मोडटा जाल्यार पेंट कसो आसूंक जाय आसलो. म्हणून आमी न्ही मुद्दम हे सगळे व्हिडिओ हाडला, दाखयल्या कशा रितीने ओल्ड गोवा पयशाचे झेत व्हडले झेत मारले की आमी 300 करोड मोडल्या म्हणून. कितें ते मल्लांची खोपट्यो घातल्यो, नाजाल्यार ती हे जी बांबूचे हेजे लाकडाची त्यो हे घातल्यो, झोपडी घातल्यो आनी मातशें कांय करूंक ना. आनी आतां परत एरिये माजरे मागला आनी हिशोब कितलो येदो व्हडलो. सगळे न्ही आज्जेचो बोटयो खावपाची सगळी तयारी, सगळी आज्जेच्यो बोटयो आसा. सरकारान हे न्हू सगळे बंडलां मारूनच आपली तिजोरी जाते. देवळा कडेन फकाणां, चर्ची कडेन फकाणां, मस्जिदा कडेन फकाणां, असले करून जातीवादी करून लोकांक त्रास करून हेच ह्या सरकारान केल्लें आसा. आनी म्हणूनच ते बावडे पळया आतां चर्ची कडेन खरें म्हणून जाल्यार तो चुनो न्ही ओडून गेला. तो ह्या फावटी अजिबात चुनो लावना ना, पेंट लावना, कांयच करूंक ना. पोरूच जर 300 करोड मोडल्या तेन्नाच जर ऑयल पेंट लावन म्हणजे अशें हातीन सुद्दां अशें उदकान धरून पुसले जाल्यार तो चिकल वचपाक जाय. तसलो जर ऑयल पेंट जर लायल्लो जाल्यार आतां एक 10 वर्सां तरी ताका पेंटींग करपाची गरज पडची नासली. फक्त उदकान घेवन धुल्या पुरो. जायते लोक घराक आपल्या तशेंच करता, ऑयल पेंट लायता आनी तो 4-4, 5-5 वर्सां कांय रंग लायना. आनी हे सरकाराचे पळय हिशोब इतलो दाखयला. 300 करोड मोडले आमी खंयच्या साहेबाक लागून म्हटलें, पण कांय ना. पळयलें न्ही तुमी, म्हणूनच तुमकां आमी तो मुद्दम हे सगळें दाखयला. काचेमध्ये दिसलं काय?